नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत चवथ स्पेशल आणि चवथीच्या निमित्तान आज आम्ही आयले आसात कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा मडगांव। कारण हांगा तुम्ही आनी विचारच नाकात, हांगा कशा तरेची बाजारपेठ भरता आणि कशा तरेन मडगांवकार चवथीची तयारी करतात हे आज आम्ही पळोवया। लेट्स गो। मडगांवच्या या चवथीच्या बाजाराची एक स्पेशालिटी म्हणल्यार फक्त मडगांवकारच हांगा बाजार करपाक येना, तर पुराय गोंयचे लोक आणि खास करून दक्षिण गोंयचे लोक ते सगळे हांगा चवथीची तयारी करपाक येतात। तुम्ही पळोवपाक शकता कशा पद्धतीन हांगा चवथीचो बाजार, खास करून माटोळेचें सामान हांगा पळोवपाक मेळटा। जाणून घेवया मडगांवकाराचें मत, गोंयकाराचें मत, कारण गोंयकार कसो ह्या चवथीची तयारी करता हे आमकां मडगांव आज हांगा पळोवपाक मेळटलें। शकतात की कशा पद्धतीन हांगा चवथीची तयारी चल्ल्या आणि माटोळेचें सामान म्हणटू ते घेवपाक आणि लोकांक वेळ लागना, ऑलरेडी प्री प्लॅन्ड आसता कितें कितें घेवपाचें तें। कशें आसा तुमी? आमी बरी आसा। कशी चल्ल्या तयारी चवथीची? मस्त, खूपच बरें आसा हांगा हें लागला तें एक्झिबिशन आणि सवाई आसा भायची। सवाई आसा? हय। आणि कित्याक लागून बरें आसा म्हणजे सगळे एक कडेन मेळटा म्हणून काय? मेळटा म्हणून, हां। आणि सारकें सिस्टमॅटीक लायिल्ली आसा, सो पळोवन तुमी घेवं शकता, एक रावंड पयलीं मारूनय पळोवपाक शकता आणि मागीर घेवपाकूय शकता। सिस्टमॅटीक, वेल प्लॅन्ड आणि ऑर्गनायज अशें ती म्हणटा। आणि अंदू मातसो पावस मदीं किरी पिरी कितें करता, कितें दिसता तुमकां? पावस येतलो चवथीक काय लोकांक त्रास जायनासतना चवथ करपाक मेळटली? ह्या 2 दिसांक तर मातशें कमी आसा न्ही, सो वातावरण बरें आसा अशें दिसता पळोवपाक गेल्यार। आणि अशेंच उरल्यार पुरो? हय, तेंच मागपाचें देवाक। कितले दीस तुमगेर चवथ अंदू? 1.5 दीस। 1.5 दीस वार्षिक 1.5 दीस आसता काय मदीं मदीं 5 दीस, 10 दीस, 11 दीस? एक वर्साक 5 दीस, एक वर्साक 1.5 दीस आसता। तुमचें सिस्टमच तशें आसा? हय, आख्ख्या वाड्यार आमच्या तशेंच। तर तुम्ही पळयलां आसतलें की तांच्या वाड्यार एक वर्साक 1.5 दीस आणि दुसऱ्या वर्साक 5 दीस अशी चवथ जाता। आणि ती म्हणटा की सिस्टमॅटीक आणि वेल प्लॅन्ड, वेल ऑर्गनायज्ड हांगा हे सगळें ही जी हांगा जो बाजार भरिल्लो आसा हो हांगा पडिल्ले कडेन आसा आणि लोकांक एक रावंड मारून सगळें जाय ते वेवस्थीत प्लॅन करून घेवपाक मेळटा। व्यवस्थित आणि जाय तशें सामान चवथीचें। आणि खास करून हांगा मडगांव लोहिया मैदानार तुम्ही पळोवपाक शकतात हो माठव आणि हे सगळे हांगा एक तरेचें एक्झिबिशनच आमी म्हणया। बाजार म्हणजे परस एक्झिबिशन म्हणलें म्हाका दिसता बरें। कशें आसा तूं? बरें आसा। कशी चल्ल्या तयारी? बरी चल्ला। कितें म्हणटात लोक? कारण ह्या फाटी चवथ जी आसा, प्रत्येक वर्साची चवथ जी गोंयकारली आसता ती वेगळी चवथ आसता। आणि थोडे लोक म्हणटात ना ह्या फाटी चवथ अशी दिसना, थोडे लोक म्हणटात ना ह्या फाटी सामकी बरी चवथ जावपाची आसा, थोडे जाण म्हणटात की ना मातशें सामान खंय तरी म्हारग आसा, थोडे लोक म्हणटात की सवाय आसा। तुमचें म्हणणें कितें? कारण तुमी सामके हांगा बाजाराक बसतात आणि तुमकां सगळें खबर आसता। पावसा लागून अंदू सामकी कमी न्हू, पावसा लागून सगळी इबाड जाला। म्हणजे पावसा लागून सगळें इबाड जाल्ल्या कारणान तितलो म्हाल आयलो ना तुमी म्हणटा? तुमची चवथ खंय? आमची चवथ नेत्रावळी। नेत्रावळी। आणि कितले दीस गणपती? 5 दीस। 5 दीस बरी जावनी चवथ। थँक्यू तुमकां। आणि अशाच पद्धतीन हांगा वेगळो वेगळो चवथीचो बाजार पळोवपाक मेळटा। लोहिया मैदानाचेर ह्या माटवाक उलयता आसतना हांवें आतांच म्हणलां की
हे आमकां जरी हो चवथीचो बाजार जालो तरी हें एग्जिबिशन कशें दिसता. आनीक माटोळेचें सामान तशेंच आमी जें वज्याचें सामान म्हणल्यारच शेव चिवडो चकऱ्यो शंकरपाळी जे म्हणटात आनी खास करून नेवऱ्यो म्हणटात तें आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. आनी तुमच्या तोंडांतलें खरेंच रूच आयलें आसतलें, कारण हें खाण जें आसा तें चवथी कडेन सामकें वेगळेंच रुचीचें. आनीक ज्या पद्दतीन तें खाण करता तातूंतय एक वेगळीच एक चमक आसता अशें आमी म्हणटात. कशें आसा तुमी? बरी आसा. कोणे केलां हें सगळें? तुमच्या ग्रुपान? ओके. कितें आसा लोकांचो रिस्पॉन्स ह्या खाणाक? लोक आतां माटोळेचें सामान चड व्हरता काय हें खावपाक चड व्हरता? दोन्ही व्हरता. दोन्ही व्हरता. आनी चड कितें व्हरता? नेवऱ्यो काय लाडू शंकरपाळी? नेवरी व्हरता. नेवऱ्यो. तुमकां आतां कितले दीस जाले हांगा आयल्याक? आजूच येयले आमी. आजच आयल्या. आनी कसो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो? म्हणजे ओवरऑल म्हणजे कितें सांगता लोक तुमकां? फीडबॅक कितें दिता? दिता कितें विचारता, कशें करता कितें करता तशें विचारता. कशें करता तें बी सांगप ना, ते वतले आनी आपूण करतले आनी आपल्याला दुकान उगडटले मागीर. आमी गोंयकार, आमी अती हुशार. पूण तुमी पळयलां आसतलें म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन कशे हे गोंयकार हांगा येवन बाजार करता, खास करून मडगांव. आनीक एक स्पेशलिटी हांगा आसा. हे लोकां कडेन उलयता आसतना म्हाका एक कळ्ळें की प्रत्येक जाण हांगचो नेत्रावळीचो. म्हणून हांवें खास करून जेन्ना हांगच्या सगळ्या लोकां भितर तांणी सांगलें की हे सगळे लोक जे हांगा आसात, ज्यो बायलो दादले हांगा विकता ते सगळे नेत्रावळीचे. आनी हांगा दुसरो भायलो कोणूच ना. हो स्पेशल तांच्या खातीर एक केल्लो ऑर्गनायजेशन. पूण हांव ताचेर मागीर वता. ताचे पयलीं आमी लोक जे हांगा आयल्यात, जे कोण हांगा विकपाक जे घेवन बायलो बसल्या तांचे कडेन परत एक फावटी आमी उलोवन जाणून घेवया एक्झॅक्टली कशें कितें चल्लां तें. सगळे म्हणटा आसतले की साईदत्त फक्त जे पळय असले खावपाक दिश्टी पडटात थंयच वता म्हणून. आनी हाजें कारणय बी हांव चड असलेंच खावपी. फक्त चवथ दिवाळी लागना म्हाका मेळटा तेन्ना हांव असलेंच खाण घेता आनी खाता. आनी जेन्ना पळय वता तेन्ना जे कोण ते विकपी आसात, ज्यो बायलो जावं दादले जावं, तांचे कडेन उलयता आसतना खूब बरें दिसता. आनी म्हणूनच आज आमच्या बरोबर आसा. तुमचें नांव? सपना नायक. हे सगळे तुमचे प्रोडक्ट्स? हय, हे सगळे. कितें स्पेशलिटी आसा तुमच्या प्रोडक्ट्साची? कारण जरी आमकां तेच आयटम्स पळोवपाक मेळटात, लाडू चकऱ्यो शंकरपाळी, कितें अशी स्पेशलिटी? एक स्पेशलिटी म्हणल्यार आमी चकऱ्यो आतां आमगेले तें बीन चकऱ्यो करता तें बागायतदारान घालता. चकऱ्यो हे तेगे सगळे आयटम बागायतदारान सेल जाता आनी बऱ्या प्रमाणान जाता. आतां तेणी न्यू स्टार्ट केलां, सगळे बागायतदारांनी घालता तें. आनी कशें ऑर्डरी ब्रिडरी हरशीं नॉर्मली घेतात काय अशें फक्त विकतात? ना ऑर्डरी घेतात. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? कारण चवथ सामकी 2 दिसाचेर पावल्या आनीक लोक प्रत्येक जाण तुमगेर कितले दीस रे होच पयलो प्रश्न म्हणटा. हरशीं तरी गोंयकार कितें करता? हरशीं गोंयकार केन्नाय मेळटा तेन्ना विचारता रे कसो आसा रे, पूण ह्या दिसांनी तशेंच ना. कितले दीस रे हो न्हू म्हणजे प्रत्येकाली एक तशी तयारी चलता. कितें म्हणटा गोंयकार प्रत्येक जाण? आसा रिस्पॉन्स आसा. म्हणल्यार आतां आमी सकाळीं आयल्या न्ही, म्हणल्यार लोक आतां कामाचो बीन सुटलून सांजचो चड येता तेन्ना मातसो लोक चड जाता. आतां तसो रिस्पॉन्स आसा तसो आसा, बरो आसा. सांजे चड लोक येतकीर मागीर म्हाका आनी हांगा घुसपा भितर मेळपाना म्हणून हांव पयलींच येवन पळय भायर सरता. एनीवे थँक्यू तुमकां. तर तुमी पळयलां आसतलें कशे पद्दतीन गांवठी खाण आनी खास करून ह्या चवथीच्या निमित्यान सामकी एक वेगळीच उमेद प्रत्येकाक हांगा लागिल्ली आसता. चवथीची तयारी करता आसतना गणपती बाप्पाक पावयतकीर कितें करपाचें तेंय बी आमी पयलींच प्लॅन करतात. आनीक सगळ्याल्या आवडीचो म्हणल्यारच खास करून भुरग्याल्या आवडीचो आनी व्हडलेल्या आवडीचो असो हो फोग आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. आनी फोग म्हणलें की सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणटा तें फोगेट्याचें माराण आनी त्याच प्रमाणे बाकीचे सगळे तरेचे फोग. तातूंत मागीर नारिंगां आयलीं, पावस आयले, मागीर त्याच प्रमाणे सुरसुरी आयलीं,
गन आयली ठो करपाची पूण हांव तसो फोग लायना आनी तुमी बी फोग लायातच पूण सांबाळून हें हांव पयलीं सांगता पूण आज ह्या फोगाचेर चड म्हायती दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसा तुमचें नांव दामोदर बोरकर. दामोदर बोरकार. कसो आसा रिस्पॉन्स ह्या फाटी चवथीचो आनी खास करून फोगाचो? ह्या फावटी बरो आसा रिस्पॉन्स. आतां भुरगे आतां सिजन स्टार्ट जाता, लोक चडशे टायमार व्हरपाक रावतात, पण थोडे कोण पयस वचपी आसा ते पयलींच व्हरून दवरता. सो आतां आवट ऑफ गोवा जितले जाण आसा, बेळगांव जाले आमगेले, कर्नाटका बेल्ट कितलो आसा, महाराष्ट्रा, ते आतां सगळे हांगा कोण काम करपी आसा ते आतां सद्या घेवन वतात. आमचे गोंयकार जितले आसा ते टायमार व्हरपी चडशे करून. सो आनी आतां ह्या वर्सा आमचे कडेन खूब लेटस्ट कितें न्यू आयटम आयिल्ले आसा वयर वचून हें जावपाचें. सो रिस्पॉन्स बरो आसा ह्या वर्सा पळोवपाक गेलो जाल्यार. म्हाका जाल्यार फोग खबर आसा तो खास करून सुरसुरी. आनी हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना म्हज्या घरा कडेन म्हाका स्ट्रिक्ट वॉर्निंग आशिल्ली की सुरसुरी सोडून आनी दुसरें लावपाक जायना. मागीर हळू व्हडलो जाता तसो पावस लावपाक लागले. फोगेट्या मारान म्हणून तूं आतां लायतातच, कारण फोगेट्या मारान प्रत्येकाक लावचेच पडटा. पूण तुमी जे हांगा एक शब्द वापरलो तो म्हणजे नवे तरेचे फोग आयल्या. हे नवे तरेचे कसले फोग? बाण बॉम्ब आमकां खबर आसातच, पूण हे नवे तरेचे फोग कसले? नवे तरेचे म्हणल्यार आतां अशें आयला, हे आतां स्पिनर टॉप म्हण आसा, सिल्वर मून, अशें थोडे वयर वचपाचे, भितर पळयत जाल्यार वयर वचपाचे, कलर जावपाचे. आतां लोकांक सगळे इनोवेटीव आयटम जाय आसता. बॉम्बान न्यू वेरायटी आयला, बॉम्ब सगळे कलर बॉम्ब्स आयला, वयर वचून शॉर्ट्स आसा, मागीर असले बारीक भुरग्यांची वेरायटी आसा. तशी खूब वेरायटी आसा. आतां भुरग्यांक कितें आसा, वर्सान वर सगळें कितें म्हणटा न्यू जाय. वयरूच वचपाचें, परत सकयल देंवपाचें ना? वयर वचून जाल्यार सकयल हाडपाक जाता. पळय, वयर वचून सकयल हाडपाक जाता आनी गोंयकार हरशे म्हणून त्या कामाक एक्सपर्ट. सो म्हाका दिसता हे सगळे जे फोग जे पळय आसात ते आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. खास करून फोगेट्याचे मारान प्रत्येकान घेतल्यातच आसतले आनी नवे इनोवेटीव फोगय बी ह्या फाटी आयले आसा. कितें म्हणटा गोंयकार ह्या फाटी फोगाची दुकानां येता आसतना? तुमचें मत जाणून घेतलें. आतां गोंयकार जो तुमकां कितें सांगता तेंय बी आमकां तुमचे कडल्यान कस्टमराचे स्पेशली तुमी कस्टमराचें मत घेवपाक जाय. कित्याक एक एकटे आतां सद्या न्यू एक हें आतां लॉ येता, सरकारान एक हें हाडटा, पण लोकांचो हो सण आसा, एक हो कार्य आसा ते करून लोकांक सॅटिस्फाय जाता. सो लोक फोगाचो ऑप्शन एक बरो चूज करतात. थँक्यू. देव बरें करूं बोरकार बाब. हॅप्पी गणेश चतुर्थी. तर तुमी पळयलां आसतलें की कशा पद्दतीन हांगा फोगाचो बाजार मडगांवच्या ह्या बाजारांक भितर पडिल्लो आसा आनी गोंयकार खूब व्हडा संख्येन हांगा वेगळे तरेचे नवे एडवान्स्ड फोग जे आयल्यात ते घेवपाक गर्दी करत आसात. फुलां आनी फळां म्हणटा आसतना हांगा वेगळे तरेची फुलां तुमकां पळोवपाक मेळटात. आनी चवथ म्हणलें की गणपती बाप्पाक फुलांचो हार, वेगळे तरेची फुलां चडोवप, प्रत्येक गोंयकाराचो एक वेगळी एक उमेद सादर करपाची एक पद्दत आसता. चाचा, कशें चल्ल्या तयारी आनी कितें म्हणटा लोक? हय, बरें चलता, बरें चलता. फुलां बी सगळे घेताय. गणपती आसा न्हू रे, मागीर ते गणपती घेवन सगळे फुलां जाय न्हू रे, ते चलताय. हां, ही कसली फुलां म्हणजे मातशी वेगळी दिसतात? म्हाका खबर आसा कसली ती, पूण खुबशा लोकांक प्रश्न पडला आसतलो म्हणून विचारता. अशें आसा, हे आसा, मागीर हार. हांगा कसली फुलां म्हणटात? हे कण्णेरी म्हणटाय, हे कण्णेरी, हे काकडा, मागीर हे आसा पळय डिस्को, हे आसा अष्टर, जायते भाशेन आसा. हार कसले आसा? हार आसा, हे आसा शेवत्यांचे आसा, रोजांचे आसा. फाटल्यान हांव हार पळोवपाक शकता. हे नॅचरल हार काय आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल ते. हां, आर्टिफिशियल ते. आर्टिफिशियली तुम्ही तयार करता काय हाडटा? ना हाडटा ते. हे संडल गोड, हे संडल गोड बी आसा. हां, आणि किती आसा रेट ह्या फाटी म्हणजे कम्पेर्ड टू लास्ट इयर? 2 वर्सांची सवाय आसा काय म्हारग जाले? सवय आसा. हे वर्स डाऊन आसा रेट. कित्याक लागून डाऊन आसा दिसता तुमकां? हे पास बी खूब पडला न्हू, तेका पास बी आसा म्हणून डाऊन आसा रेट. हां, नाजाल्यार ते 150-160 रुपया जातालो, आतां 120-190 रुपया आसा. रेट डाऊन आसली म्हणून काय ना, पूण लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? येता लोक घेवपाक? घेवपाक येताय, चलताय, तशें कांय ना. तर तुम्ही पळयलें की कशा पद्दतीन हांगा फुलां घेवपाक लोक गर्दी करता. आतांच आशिल्ले मातसो हांव आयला म्हणून मातशें कुशीन सरलें, पूण चाचा उलोवपाक आयकना. चाचा, थँक्यू सो मच. आनी वेगळे तरेची फुलांचे हार आमकां हांगा पळोवपाक मेळ्ळे आसा.
मडगांव बाजाराक ह्या वाटेन येता आसतनाच कळटा की चवथीची तयारी सामकी नेटान चालू आसा आनी चवथ सामकी लागीं पावल्या म्हणून. कारण तुमी पळोवपाक शकतात की आर्टिफिशियल फ्लावर्स म्हणजे आमी नॅचरल फ्लावर्स जी आसा ताच्या बरोबरच आर्टिफिशियल फ्लावर्साचोय आर्टिफिशियल फुलांचोय आज मोठ्या प्रमाणात आमी वापर करतात आनी हें सगळें आमकां हांगा वेगळे वेगळे पद्दतींनी जें कितें दवरलां तें पळोवपाक मेळटा. तुमचें नांव? दत्तगुरू. कशी चल्ल्या तयारी आनी कितें तुमकां म्हणपाचें आसा? कारण हांगा खुबशे अशे आर्टिफिशियल आमकां हार हांगा डेकोरेशन सजावट पळोवपाक मेळटा. कितें आसा लोकांचो रिस्पॉन्स आनी कशी आसा हे क्रिएटिविटीचे सगळें? रिस्पॉन्स बरो आसा पूण हे सगळे न्यू वरायटी. पयलीं तुका ते पेपराचे येताले, आतां ते कन्वर्ट जावन हितून आयला आमगेले हे डेकोरेशन. आसा रिस्पॉन्स बरो आसा लोकांचो. येता लोक येता, विचारता, व्हरता. पोरूची चवथ आणि अंदूची चवथ कितें फरक? पोरूची चवथीक चड गिरायक जातालें काय अंदूची चवथीक? कारण प्रत्येक वर्सान वर्स कितें आसता, वेगळ्यो वेगळ्यो तयारी जायत वता. व्यापार वाडटात न्ही, पूण लोक व्हरताय तशे. थोडे 10 व्हरताले, ते 5 व्हर, पूण लोक व्हरता. कितें तुमच्या ह्या दुकानाची स्पेशलिटी आसा? इतलो सामको झगझग हें तें सगळो आसा आनी चवथ म्हणून सामकें कळटा. एक कितें अशी वस्त जी हांगा सामकी स्पेशल अशें तुमी सांगपाक शकतात? स्पेशल म्हटल्यार हेच न्ही आमगेले. हे आमगे ट्रेडिशनल आतां चालू आसा. पयलीं ते आमी फुलाचे विकताले. हें तुमी करता काय हाडटा? ना हे हाडटा आमी. हाडटा. पूण गोंयकारालो जशें पळय आमी जेन्ना पळय कितें नॅचरल हाका जेन्ना पळय आमी हें करतात, नॅचरल जेन्ना आमी फुलां लायतात किंवा नॅचरल डेकोरेशन आसता, त्या प्रमाणे हातूंकय बी डिमांड आसा? हय, हेका आतां चड असले व्हरता न्ही. हे व्हर जाल्यार फुडल्या वर्सा यूज जाले न्ही. म्हणजे कॉस्टूय सेव जाला. दुसऱ्या म्हणजे लोकांक आज चड आनी व्हडले घेवन बसपाक नाका, सोंपें मेळटा ते घेवन गेले आनी सजावट केली. थँक्यू सो मच आणि हॅप्पी गणेश चतुर्थी. तर तुम्ही पळयलां आसतलें की कशा पद्दतीन आज लोक चड वावर घेनासतना नॅचरल फुलांचो कमी वापर करतात, नॅचरल डेकोरेशनाचो कमी वापर करतात, पूण आर्टिफिशियल जे बाजाराक रेडीमेड मेळटा तें मात व्हरून आज चवथ आपल्याली व्हडा उमेदीन साजरी करतना गोंयकार पळोवपाक मेळटा. चवथीची तयारी अशी म्हणली की गणपती बाप्पाची मूर्ती, माटोळेचें सामान, डेकोरेशन, फोग, हाजे बरोबरच आनीक एक म्हत्वाची गजाल आसता ती म्हणल्यार मखर. कारण गणपती बाप्पाचें जेन्ना स्वागत जाता तेन्ना गणपती बाप्पाक ह्या मखराचेर आमी बसयतात, मखरां भितर बसयतात आनीक वेगळे वेगळे तरेची मखरां आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. तुमी पळोवपाक शकतात की व्हडली धाकरी आनी अशी सोबीत सुंदर हँडक्राफ्टेड मकर जांकां म्हणटात ती हांगा पळोवपाक मेळटा. कारण वेगळे वेगळे तरेचे डिझायन हांगा पळोवपाक मेळटा. त्याच प्रमाणे हांगा परत एक फाटी आर्टिफिशियल फ्लावर्स, नॅचरल न्ही आर्टिफिशियल फुलां ही हांगा ह्या मडगांवच्या बाजारांत पळोवपाक मेळटा. तुमकां हांव बारीकसो एक रावंड मारून दाखयता की ही मकरां हांगा कशे तरेन आसा ती. आनी म्हाका दिसता की सगळ्या पद्दतीचें डेकोरेटीव सामान हें म्हाका दिसता हांगा ह्या दुकानाचेर एवेलेबल आसा. आनी गोंयकार आमगेली चवथ कशा पद्दतीन बरी करपाक सोदता हें प्रत्येकाक खबर आसा. आनी ती असल्या दुकानांनी येतकीर डेकोरेटीव सामान, मकर सगळें बरोबर पळयतकीर गोंयकार जो आसा तो आनीकय आनंदीत जाता. ही मकरां हातान तयार केल्ली म्हणून आनीकय बरी दिसतात. आनी गोंयकाराक तर खबर आसाच की खंयची मकरां बरे तरेन वापरप आनी खंयची वापरप ना ती. खबर आसतलेच की मडगांव ही गोंयची मुखेल बाजारपेठ आनी मडगांव जेन्ना बाजाराक आमी येता तेन्ना कितलेशे तरेचे वेगळे वेगळे बाजार आमकां पळोवपाक मेळटा. कारण मडगांवकारांनी जें कितें केल्लें आसा तें सदां सातत्यान केल्लें आसा आनी बरे भशेन केल्लें आसा. देवा कडेन कांयच विचारपाची गरज ना. ह्या फाटी इतले बरे तरेचो हांगा बाजार बरे कडेन आसा आनी हो बाजार तुमकां पळोवपाक मेळटा. आमी लोकां कडल्यान जाणून घेवया, लोकां म्हऱ्याक घेया आनी जे कोण हांगा विकपा आयल्या तांचे कडेनूय उलोवया की ह्या फाटी चवथ कशे पद्दतीन हांगा बऱ्या तरेन ते मनोवपाक सोदतात.
पद्दतीन वेगळे वेगळे तरेचो बाजार म्हणटा आसतना तुमी हांगा पळोवपाक शकता की ह्यो वाती ज्यो आमकां चवथे कडेन खूब उपेगाच्यो आसता कारण वाती शिवाय आमी दिवळी पेटोवपाक शकनात. त्याच प्रमाणे हांगा आमी श्री गौरी प्रसन्न हे कितें तें कोणाक सांगपाची गरज ना, प्रत्येकाक खबर आसा हे कितें तें. आनीक त्याच प्रमाणे हेंय कितें तें सांगपाची गरज ना, प्रत्येकाक खबर आसा लायो. आनीक अशाच पद्दतीन बाजाराक येतकीर एक जाग्यार सगळें मेळटा अशे तरेचो हो मडगांवचो बाजार हांगा पिपळा पेडार भरिल्ले कडेन आसा. मुखार वचून आमी लोकां कडल्यानूय जाणून घेवया की लोकांक ही चवथ जी आसा ती कशा पद्दतीन मनोवपाची आसा. भाऊ हांगा मडगांव बाजाराक पिपळा पेडा कडेन जो हो माटो पडिल्लो आसा थंय बाजार करता. भाऊ कितें कितें घेतलें? हें सगळें माटोळीन सामान घेतलां. माटोळेचें म्हणल्यार कितें कितें? लोक पळय सामके उमळशिकेन वाट पळयता कितें कितें तें सांगपा पळयता त्या प्रमाणे लोकांकय येवन हांगा बाजार करपा जाय. अननस मोको मागीर खतखतें करता काय कितें? सुपाय खतखतें करत न्ही सारकी खतखतें करतात चवथीक म्हटल्यार उमेदीन सारकें व्हरपाक येयला. दुदी तवशें सगळें हेजें माटोळी सामान सगळें घेतलां. सवाय आसा काय म्हारग आसा? आसा म्हारगान सवाय चवथीक कोण हें करना वाटपूण करनात. प्रत्येक जाण गणपती बाप्पा मोरया म्हणटा, भाऊ म्हणटा तशें आनीक वाटपण कोण चवथीक करना. आनी त्या प्रमाणे हो बाजार हांगा बरे भशेन बसता. तुमी खंय रावता? आमगे वारका इगर्जे कडेन. आनीक वारक्या कितले दीस गणपती? आमगे 1.5 दीस वर्सा वळीचो 1.5 दीस. वर्साचो 1.5 दीस. ओके. कशें आसा वातावरण चवथीचें ह्या फाटी? आसा बरें उमेदचें बरें. मार्गाय हांगा लागना, मार्गाक कोण पळयना, वाटपण कोणूच करनात, घेता वयतात वाटपण कोण करना. एक मोटिवेशनल कोट कसो आमगेल्या भाऊलो खऱ्या पद्दतीचो जीवन मंत्र हांगा भावून दिल्लो आसा. चवथी कडेन आमी कोणूच वाटपण करपाक वचनात हें भावून सारकें सांगिल्लें आसा. हांगा आनीक एक भाऊ आमकां दिश्टी पडटा चवथीची तयारी करता तो. आनीक भाऊ कशी चल्ल्या तयारी? बरी चल्ल्या. कितले दीस न्हू गणपती? 1.5 दीस. खंय? मडगांवच. आनीक हो बाजार सामको स्पेशल पद्दतीन हांगा बऱ्याक पडटा. आनी कशें आसा वातावरण? सामान कशें आसा? म्हारग सवाय? मातशें म्हारग आसा. कित्याक लागून दिसता तुमकां म्हारग? सगळें म्हारगाय न्ही वता थंय प्रत्येक वस्तू 100 सकयल ना. पूण म्हारग सवाय कित्याक चवथी कडेन ताचो फरक पडटा? ना घेवचेच पडटा. आनीक कितें तुमी आतां सद्याक कितें व्हरपाक आयल्या? सद्या सगळें साजें सामान माटोळीचें सामान सगळें सामान जाली. माटोळी तयार जाता हळूहळू? हय जाता. आनी मकर बी केला ऑलरेडी केला. आसताच न्ही आमचें वार्षिक आसता तेंच. बरी जावन ही हॅप्पी गणेश चतुर्थी. तर तुमी पळयलां आसतलें की प्रत्येक मडगांवकार, तुमी खंय म्हणली चवथ तुमची? बड्ड्या. आनी प्रत्येक मडगांवकार हांगा बऱ्या पद्दतीन चवथ मनोवपा खातीर तयारेन आनी उमळशिकेन गणपती बाप्पाची वाट पळयता. आनी ताचे पयलीं ही माटोळेची तयारी हांगा चालू आसा. कशें आसा तूं? कसो आसा लोकांचो रिस्पॉन्स? कितें सांगतात लोक आनी कितें चड व्हरतात ह्या फाटी? मातशें आमाडे बीन मातशें व्हरतात. आमाडे व्हरता म्हणजे ह्या फाटी गोंयकारांनी आनी खास करून मडगांवकारांनी थारायलां की आमाड्याची करम आमी दिवाळेक करतलेच पूण ताच्या पयलीं आमी चवथीकय व्हडा उमेदीन करतले. आनी खतखत्याचें सामान बी कितें म्हणटा? खतखत्याचे दुदी मोको गाजर तशें घेतात न्हू, सगळे बटाट सगळें घेवप. म्हणजे तयारी बरी चल्ल्या? फर्स्ट क्लास चल्ल्या बरी. तर तुमी पळयलां आसतलें की विकपी खुश आनी घेवपी खुश हे आमकां हांगा मडगांवच्या बाजारांत पळोवपाक मेळटा. आनी कित्याक न्ही गणपती बाप्पा मोरया म्हणटा आसतना चवथीची प्रत्येकाची तयारी अशीच सुरू जाता. आनी ती तयारी कशा पद्दतीन चल्ल्या हे आमकां आज मडगांवच्या ह्या बाजारांत पळोवपाक मेळटा. सद्याक मडगांव आयले कडेन आमी आसात पांडवा कपेला कडेन आनी तुमी पळोवपाक शकतात गणपती बाप्पाच्यो
सुंदर अश्यो मूर्ती, एक मूर्ती मातशी व्हडली आसा आनी बाकीच्यो अश्यो वेगळ्या वेगळ्या तरेच्यो वेगळ्या वेगळ्या सायजीच्यो मूर्ती आमकां हांगा पळोवपाक मेळटात आनी तुमकां हांव भितर व्हरून दाखयता एक फावटी. तुम्ही पळोवपाक शकतात की कशा पद्दतीन हांगा सुंदर अश्यो मूर्ती, म्हाका दिसता हातूंतल्यो चडांत चड मूर्ती बूक जाल्यात आसतल्यो आनी खुबश्यो मूर्ती ज्यो अजुनूय हांगा एवेलेबल आसात त्यो थोड्याच वेळाक बुकूय जातल्यो, कारण चवथ हो आमचो सगळ्यांचो म्हत्वाचो आनी व्हडा उमेदीन साजरो करपाचो सण. आनी त्याच बरोबर जे कोण मूर्ती करतात तांचे कडल्यान आमकां जाणून घेवपाक जाय लोकांचो प्रतिसाद आनी त्याच प्रमाणे कशा पद्दतीन ते हे सगळे मूर्ती करपाचे मॅनेज करतात ते. तुमचें नांव? सूर्यकांत विठ्ठल पिरवळकर. ह्यो ज्यो मूर्ती आमकां हांगा दिश्टी पडटात ह्यो सगळ्यो तुमी तुमच्या हातांनी केल्ल्यो आसा? हय, थोडी विकती हाडिल्ली आसा, म्हणजे थोडी रेडीमेड हाडिल्ली आसा. चडांत चड आमी हांगा केल्ली आसा. कितली वर्सां जाली तुमी आतां गणपतीच्यो मूर्ती करतात? 75 वयर. 75 वर्सां वयर? 75 वर्सां वयर जाली आमकां. कितें खासियत आसा, कितें स्पेशलिटी आसा ह्या मूर्तीची आनी कसो आसा लोकांचो प्रतिसाद ह्या फावटी चवथीक? चवथी हे खेपी बरोच हे आसा, कळ्ळें न्ही. लोकांचो म्हणजे आमचे चडांत चड बुकींग जाल्लें आसा. आमी 1000 भर गणपती करता, सगळे जाणा. आनी आमचे व्हडली व्हडली गिरायकां परंपराची अजून पर्यंत चालूच आसा. म्हणजे जी व्हडल्यो व्हडल्यो फॅमिलीज ज्यो आसात, म्हाका कोणाचें नांव घेवपाक नाका, त्यो तुमकां वर्सान वर्स कॉन्टॅक्ट करता आनी त्या प्रमाणे तुमी तांकां जाय तशे गणपतीची मूर्ती करून दिता? हय हय, ते येता आनी वर्सा प्रमाणे आपली बुकींग करता आनी ते हे करता, बूक करता आनी चवथी दीस घेवन वता. ह्यो आतां इतल्यो ज्यो आमी पळय मूर्ती पळयतात तातूंत भितरली एक अशी खंयची मूर्ती जी तुमच्या खातीर स्पेशल आसा हे तुमी दाखोवपाक शकतात? स्पेशल म्हणल्यार आमची मेन शाळेन आसा, त्यो तुमी हांगा हाडना? ती हांगा हाडना. हांगा कितें आसा, थंय त्रास लोकांचा त्रास जाता म्हणून आमी हांगा थोडे ब्रांच केला, हांगा आनी सकयल रेल्वे स्टेशनार. तुमच्या दुसऱ्या शाळेकय आमी फुडल्या वर्साक वचून आमी थंय बी बायट घेतलेच आनी थंय बी आमी कोण आसा तांचे कडेन उलयतले. आनीक पूण ह्या वर्साक सद्याक हांव तुमच्या ह्या दुकानार आयिल्लो आसा आनी खरेंच अश्यो वेगळे वेगळे तरेच्यो मूर्ती पळोवन आमकां खूब बरें दिसता. तुमची चवथ खरेंच बरी वचूं सांगात. आनी दुसरें म्हणल्यार आमची मडगांवा भितर शाळा आमची पयली, म्हणजे पयलींची म्हणजे सामकी पोरणी, कोणालीच नाशिल्ली. आमची शाळा स्टार्ट जाला आतां लोकांली खूब जाल्ली आसा, तरी पूण आमकां त्रास कांय ना. खंयचें मटेरियल तुमी वापरतात? कारण प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचें मटेरियल आसता, मातयेचें आसता, त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता आनी कसलें तरी नवें एक मटेरियल, म्हाका एक्झॅक्ट ताजें खबर ना. तुमी खंयचें मटेरियल वापरता? सद्या आमी कितें करी, पयलीं हांगसरली पाड्डेची माती हाडी, पाड्डे हांगा केपें पाड्डे, थंय आतां घरां जाली न्ही, थंय बंद जाली. आतां आमी हाडी हांगसरली साखळेची, म्हापशेची, आतां ती चालूच आसा. आनी दुसरी आमी शॅडो माती यूज करता. पूण लोकांक तशें म्हाका दिसता व्हडलोसो फरक पडना, मूर्ती लोक पळयतात आनी ती विकती घेतात. हय हय, लोकांक चडांत चड मातयेची जाय पडटा. तर तुमी पळयलां आसतलें कशे पद्दतीन तांणी सगळ्या पयलींची शाळा मडगांवची हें तांणी सांगलें. आनी 75 वर्सां जालीं, चड जालीं, मायज जालीं, ते हांगा गणपतीच्यो मूर्ती हांगा तयार करून विकतात हे आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तांचो एक्सपिरियन्स तांच्या तोंडावेल्यान कळटा. आनी अशाच पद्दतीन प्रत्येक गोंयकार आपली चवथ वेगवेगळ्या पद्दतीन मनयत आसता, खुशाल बरीत जावन आनी खुशालकायेन आपुणूय मनयता आनी दुसऱ्याकय खुशाल करता. तर मडगांवच्या ह्या बाजारात तुम्ही पळयलां आसतलें कशा तरेन चवथीची तयारी नेटान सुरू जाल्या आनी कित्याक जावची न्ही, कारण मडगांव ही गोंयची बाजारपेठ, इट्स अ कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा. आनी विकपी उमेदीन आसात, घेवपी उमेदीन आसात. कित्याक आजच्या नात, कारण
चवथ सामकीच लागीं पावली, चवथ सामकी सुरू जाल्या आनी अशे तरेन लोक वेगळ्या पद्दतीन आपल्याली चवथ अंदूच्या वर्साक मनोवपाच्या तयारेन आसात. पळयत रावात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत, चवथ स्पेशल ओनली ऑन RDX गोवा. थँक्यू व्हेरी मच.